कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयज जे कलाकार तुमचे बेटेक आयिल्ले आसा ते जावन आसा तुमच्या मोगाचे, तुमच्या चोडा आवडीचे. जायतीं वर्सां तुमकां ते हांसोयत आयिल्ले आसा आनी आजून मेरेन ताची जी जर्नी आसा तियात्रान जें कितें ताणें अनुभवलां ते आयज मेरेन जें कितें अनुभवलां तें तुमच्या नोदरेक ते मांडून दिवचें आसा. दुसरो कोणूच न्हय पूण आमच्या चोडा मोगाचो आनी भुरग्याचो क्रावड फेवरेट म्हटल्यार जाता कॉमेडियन नेटो. येवकार तुका नेटो बाब आमचे कार्यावळी. तुमकां येवकार. आनी ताच्या सांगाताक आसा ताची गोरकान जाणें म्हाका दिसता खेळ तियात्रांनी तिची सुरवात केली भुमिका करून. तशेंच एक कॉयर मिस्ट्रेस बरें गावपी ताचे स्वताचें तांचे ट्रेनींग पासून म्युजीक स्कूल आसा आनीक हाचे बाबतींत ते आयज हांगासर उलयतले आनी जें कितें ताणें अनुभवलां जावं तियात्र नाचोवन वो गितां गायनां करून तें आयज तुमच्या मेरेन ते पावयतले. बाय बर्नार्डिन रॉड्रिगीस. येवकार. कशी आसात? एकदम बरी. फिट एंड फायन. सामकी फिट एंड फायन. सामके फिट एंड फायन. सामकी. ऑलरायट. ओके नेटो बाब, जायते कितें विचारपाचें आसा तुका. विचार. सुरवात कशी कांयच अजमोना. तू केशे जर हांव स्टडी करून येयला. ऑलरायट. ओके. जायतीं वर्सां म्हाका दिसता सुमार 100 तियात्र तूं नाचला आनी ताच्या वयरूय आसूंक शकता. वयरूय जाले आसतले हिशोब ना. येस. जाल्यार जें कितें तुवें तियात्रान अनुभवलां तें आमच्या ऑडियन्सा मेरेन पावोशें. तियात्रान नाचोन हांवें जायतो अनुभवलां. एक म्हळ्यार तियात्रान नाचप म्हळ्यार न्हू एक तुगेली दुसरी फॅमिली. घराकूय आमी एक फॅमिली बरी आसताय आनी मोस्टली आमी तियात्रां आसताय. सीजन स्टार्ट जालें म्हणटरीर तूं जाणा सो आमी सगळ्योच आमी ते फॅमिली कडेन आसताय. सो आमी थिंगा हांसोन खेळोन बरो दीस काडटाय. तुगे ग्रूप बरो मेळ्ळो, तुगेले हांसप खेळप बरो जाता. आयज पासून हांव जायते ग्रूप चेंज केले पूण म्हाका आजून खंयचो वायट ग्रूप असो मेळ्ळो ना. सगळे कडेन हांसोन खेळोन बरो दीस काडटाय आनी आयज पासून आमी बरे आहाय. करेक्ट. कित्याक आपूण बरो आसत जाल्यार दुसरो लागून. करेक्ट. येस. बर्नार्डिना बाय, नांव मातशें व्हडलें आसा जाल्यार लोक तुका खंयच्या नांवान उलो करता? बना म्हणून उलोवता. आयज आमी बनाच म्हणून उलोवया. या श्योर, नो प्रॉब्लेम. बना बाय, जायतीं वर्सां म्हाका दिसता कितलीं वर्सां जालीं तूं म्युजिकान? ऑलमोस्ट मोर दॅन 20 years. मोर दॅन 20 years. Yes. सो गोवाक सायड मारल्या तुवें म्हाजेर म्हणून येता. ओके. एनिवेज कितें अनुभवलां तुवें जावं यू नो तुजी कांतारां म्हणून ओ जें कितें तुवें ह्या 20 वर्सांनी अनुभवलां तें आमच्या ऑडियन्सा मेरेन पावोशें. या एक्चुली मुगेली हॉबी म्हणल्यार सिंगींग मेन सारकें. डॅन्सिंग एंड एक्टींग वॉज सेकंडरी. हय. आनीक हांव खेळ तियात्रान एक्चुली वचपा नासलोलें बट इट वॉज लायक त्या डायरेक्टराक गरज पडली आनी कोणें ताका रेकमेंड केलें की हांव एक्टींग कोत्ता सो तेज्यान म्हाका घेवपा जाता अशें म्हूण. सो तेणें घेयलें. ताचें नांव कॉली कॉल द वेली म्हूण. तेगे खेळ तियात्रान एक 2 वर्सां केलीं हांवें. तितून म्हाका बाब सेल्वी आनी कॉमेडियन जुजे तेजो शेजारी ते दोगूय तेगेले खेळ तियात्रा कॉमेडी करताले. दॅट इज वेन म्हाका सेल्वीची म्हणजे म्हजी आनी सेल्वीची ओळख जाल्ली. तो म्हाका तेन्नाच हांव वळखतालो एंड दॅट ऑल्सो आय वॉज आय थिंक सो आय वॉज 17 or 18 years old दॅट टायम. या तेन्ना सावन म्हाका सेल्वी म्हणजे सेल्वीची ओळख चड आसलेली. देन आफ्टरवर्ड्स म्हाका तियात्रान चान्स मेळ्ळो टू सेबी दे सार्जोरा. सेबी दे सार्जोरान तो तियात्र काडलो ओकोल रेस्पेराक वेता. सो तितून म्हाका एक रोल मेळ्ळो आनी नेगेटीव रोल तो. नेगेटीव रोल? येस. या इट वॉज अ नेगेटीव रोल आनी जालो बरो. सो त्या तियात्रान पळोवन म्हाका विलियम दे कुर्तोरीन चान्स दिलो आनीक तेजे तियात्र तो फेमस जालोलो तेन्ना बायलांची दादागिरी गो रत्नागिरी. सो तो आनीक निर्मोण देवाचे तेगे ते 2 तियात्र हांवें त्या तियात्रांनी हांवें एक्टींग केलें.
आनी तितून म्हाका नेटो नेटो मेळ्ळो. रायट ओके. तुमचे फॅमिलीन ओ तुज्या केन्ना तरी तुवें चिंतलेलें की आपूण एक तियात्रीस्ट जातलें ओ आपूण सिंगिंगान भितर सरतलें ओ इज इट तुमचे फॅमिलीन कोण अशें कितें आसलें तियात्रीस्ट कोण ओ सिंगींग? माय डॅड एक्चुअली सिंगींग आनीक डान्सींग लायक आसलोलें तेका, पूण तेणें केन्ना अशें कोन्न प्रोफेशन एज ही डीड नॉट टेक इट एज अ प्रोफेशन. तेणें प्रोफेशन कशें घेवंक ना. तेणें म्हाका थ्रू आमच्या कॉपेलान फादर सावियो गामा येयलो. ही वॉज अ ग्रेट म्युजिशियन एंड आय एम ट्रुली ग्रेटफूल कित्याक तेजे अंडर हांवें म्युजिकाची जर्नी सुरू केली आनीक इन्स्ट्रुमेंटूय शिकलें, पूण अनलकीली तो भायर पडलो आमचे थिंगा आनी ताचे उपरांत जर्नी बंद पडली म्युजिकाची, पूण हांवें चालू दवरली. हांवें गिव अप करूंक ना. ओके. खंयचे इन्स्ट्रुमेंट आसा जे तूं वाजता? आय प्ले कीबोर्ड. कीबोर्ड. कीबोर्ड वाजयता. ओके. आनीक फॉर टायम बींग म्हजे म्युजीक स्कुलांतल्यान म्हजी ही टॅलंट आसा ती म्हज्या दुसऱ्या भुरग्यांक दिता. आनीक एज आय एम अ कॉयर मिस्ट्रस फॉर टायम बींग एट गार्डन एंजल चर्च कुरचोरेम. ओके. रायट. होल्ड ऑन. आनीक जायते विचारपाचें आसा. नेटो बाब, तुवें आतां सांगलां तियात्रांतल्यान तुवें जायतेंच कितें अनुभवलां आनी आमच्या लोकां मेरेनूय तुवें तें पावयलां. जाल्यार तियात्रांत तुजी सुरवात कशी जाली? इज इट की तुमच्या फॅमिलीन कॉमेडियन आसलो ओ कितें आसलें? हय, आमगेली सुरवात म्हणल्यार हांव ल्हान आसतनासान हांव सगळे एक्टरांक चोयत येयलां. ऑलमोस्ट सगळे मेले ते पासून हांवें एक्टर चोयले कित्याक मुगेलो अंकल ऑर्तेन्सियो पेरेरा. ओके. सो तो तियात्रीस्ट जालो म्हणटकीर ते व्हडले व्हडले तियात्रीस्ट बॉम्बेसान बी ताका मेळोंक येताले सांवड्डे आमगेर. सो तेन्ना म्हाका बरें चलें म्हणजे व्हडले व्हडले एक्टर मामा मेळपा येताय. तेन्ना हांवें चिंतिल्लें एक दीस हांवूय अशें करून व्हडलो एक्टर जातलो, पूण केन्ना चान्स पडलो ना. मागीर जेन्ना हांव 7 वर्सां आहलोलो तेन्ना मामान एक गांवांत तियात्र काडलो. माम मुको म्हणपा लागलो, नेटो थिंगा एक भुरग्या रोल हातूंत कोत्तलो. हांव नेटर हांवें वयर धोपक्या वयर म्हणलें रोल कितो म्हाका खबर ना. सो तेन्ना मामा उतर केलें हांव कोत्ता म्हणून आनी मामान तो म्हाका रोल दिलो आनी हांवें तो रोल बरे भशेन केलो. रोल कॉमेडी आसलो काय डिसंट? ना डिसंट भुरग्याचो. ओके. म्हाका एक डायलॉग उगड आसा. मुगेलो डॅडी इन्स्पेक्टर आसता आनी हांव तेगेले आर्म काडटा आनी तेका हांव डाडा हँड्स अप तो हात उबारता. मागीर तेन्ना हात उबारले म्हणटकीर मागीर यू कॅन गो नाव म्हणटा हांव. तो कॉमेडी ओ सेमी कॉमेडी कितें म्हणजे इतली डायलॉग उगड आसा म्हाका आनी कांय उगड आसना. रायट. ओके. मनशाक जरी तर क्लिक जावपाक जावो जाल्यार कितलो वेळ लागता? तुवें भरपूर वावर करचो पडटा. आतां हांव सांगपा म्हणल्यार 2000 सावन हांव येयलां हे स्टेजीचेर सारको टील टुडे. ओके. शेगीत आहा एक सिजन चुकनासतना, पूण हांव क्लिक जावं ना. पयलीं क्लिक जालो ना हांव. जेन्ना जॉन डिसिल्वा नाचलो, जॉनान म्हाका एक हें दिलो. सो जॉना सावन हांव रोजफन्सा पावलो. सो रोजफन्सा सावन हांव सारको चड क्लिक जालो. हय, म्हणजे तुका भरपूर म्हणजे आतां ऑलमोस्ट 15 इयर्स म्हाका तितलो लोक वळख नासलो. आतां हांव सांगता बेगीन म्हाका जायतो लोक वळखता. रायट. ओके. जायतो वावर तुवें केला म्हणटच जेन्ना तुका डिसंट रोलां सावन तूं कॉमेडीन पावलो, पयली सुरवात कॉमेडींतल्यानूच केल्या? ना पयलीं हांव तो डिसंट रोल भुरग्यालो. मुगेली उमेद आहलो तियात्रान नाचपा. हांवें केन्ना चिंतलो ना हांव कॉमेडियन जायत म्हूण. तियात्रीस्ट जाता हांव 100% आहलोलो कित्याक म्हाका पयलीं सावन उमेद आसलेली. म्हाका माम हुंयचो रोल दिवं, विलियन दिवं ओ हिरो दिवं नाजाल्यार केसलोय कॉमेडी हुंयचो रोल हांव रेडी आहलोलो. सो नोशबन कितें जालें, मुगे दोग जाण माम ते तियात्रान नाचताले आनी एकलो आग्नेल पेरेरा म्हूण. सो ते दोगांनी तियात्रान नाचताले. एक दीस तो पावना जालो आग्नेल पेरेरा म्हणटा तो म्हणपा लागलो, नेटो तूं मामा बरोबर ओतेस मामा बरोबर तुका कॉमेडी करपा वयता म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें ओके वयता. आतां कितें रोल तो म्हाका खबर ना कॉमेडी रोल. ओतेस मामा सांगलें म्हाका म्हणलें आग्नेल मामान अशें सांगलां
ओके म्हणपा लागलो तूं कॉमेडी करपा तूं जाण तुवें केन्ना कॉमेडी केली हांवें म्हणलें ना माम पूण तूं म्हण म्हाका दाखय हांव कोत्ता माम म्हणपा लागलो एक्टर जावप म्हणल्यार तुका एक हुंयचें एक ओके पूण कॉमेडी म्हणपा लागलो व्हेरी डिफिकल्ट तुका लोकांक हांसोवपा जाय हांवें म्हणलें पूण तूं मामा एक चान्स दी चोय हांव कोत्ता सो ओके म्हणपा लागलो आनी चान्स दिवपाक कितें तेन्ना ऑर्केस्ट्रा आमी कॉमेडी करताले हांव आनी माम गोवन मेलोडीज ऑर्केस्ट्रा आनी नोशबान तो ऑर्केस्ट्रा सांवड्ड्यांक आहलोलो आनी सामको म्हाका लागीं 1 किलोमिटर पासून न्हू साम मुगे घोराको तेकोन म्हळ्यार जाता चान्स पडलो केलें कॉमेडी रोल केलो सगळे एक्टर म्हाका सिंगर बीन म्हणपा लागले शी नेटू बरो केला म्हणपा लागला सो मुगे तेन्ना उमेद वाडली आनी त्या दिसा सावन आयज मेरेन हांव कॉमेडियन उरलो ओके रायट ओके अजून पासून कॉमेडियन म्हणा ओके स्टेज नेम तुका अजून कॉमेडियन नेटोच कॉमेडियन नेटो म्हूण म्हाका हें नांव दिलें म्हाका जॉन डिसिल्वान ओके म्हाका एक्चुअली नेटो म्हूण आहलो मुगेलें म्हाका केन्ना ते कॉमेडियन नांवूय बरें व्हडलें आहा तुजें हय मुगे एक्चुअली नांव नातालें न्हू ओके सो ते म्हाका नेटो म्हणटाले सगळे भुरगेपण आसा म्हाका नेटो म्हणटाय पूण कॉमेडियन नेटो म्हूण म्हाका जॉन डिसिल्वान दिलें ओके ऑलरायट नेटो बाब सांवड्डे तूं रावता हय आनी थंयसर सावन तूं तियात्राक ट्रॅव्हल करता हय डिस्टन्स बरो व्हडलो आहा व्हडलो आहा ओके मागीर कशें कितकोन एडजस्ट करता तो हांव पयलो हांव टू व्हिलर म्हाका स्कूटर आसताली सो स्कूटर घेवन हांव येतालो आनीक आतां म्हण तूं काजार जायना कार घेयली सो आतां हांव कारान ट्रॅव्हलिंग करता पूण एक पार्टी अशें जाता की 2-3 शो असले म्हणटकूच व्हेरी हेक्टीक जाता हय जाल्यार तेन्ना तूं कितें करता हांव कारू घेवन शोआ वयता हांव चडसो म्हाका दिसता हांव गोरव म्हणजे अशें करून गोरवान येसाना तुका हांव उणें 5 ते 6 वर्सां जालीं आसतलीं हांव कारू घेवन वयता शोआंनी म्हणजे मुगे कार घेयली गेलो कित्याक मुगे रोल केलो तूं गारी यो करेक्ट सो तेका म्हाका बऱ्या पडटा करेक्ट बनाबाय तुमचे स्वताचे स्कूल म्युझिक स्कूल तुम्ही स्टार्ट केला जाल्यार हाऊ इज इट ब्लुमिंग ओ कितें सद्या स्लो म्हणजे इट्स नॉट ब्लुमिंग व्हेरी वेल पूण आसा चलता आसा एक्चुअली न्हू स्टुडंट्स कोविडा फुडें आमको स्टुडंटां उणें 35 सुमार आसलेलीं कोविडा फुडें जेन्ना कोवीड येयलें आनीक भुरगीं सोमतीं येयनासतना रावलीं आनी आतां येताय पूण इतलें न्हू म्हणजे एक 15 to 20 उणें एक विशय जाण म्हणजे आमगेली गिटार वायलीन कीबोर्ड सगळे इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपा जाणा ना ना जाण म्हणजे हांव बिश्टें वाजयता गिटार वाजयता मेलोडी वाजयता हेजेर तेगे कीबोर्डाचेर बसल्या मेलोडी वाजयता आनी मुगेले वाजयत म्हणटा वायलीन ओके कितें मेसेज दिवंक जाय तुका जी कोण आतां न्यू कामर्स आसा भुरगीं आसा तुका दिसता भुरग्यांनी इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाक फुडें येवपाक जाय शिकोवंक जाय सो दॅट आमचे कोंकणी माचयेर तांची गरज आसा अशी कोंकणी माचयेर तांची गरज आसा ओके मोस्टली आतां भुरगीं चड करून कीबोर्ड आनीक म्हणजे चड कोण कीबोर्डा चड इंट्रस्ट दिता बिकॉज इट इज व्हेरी इजी टू लर्न करेक्ट पूण दुसरी इन्स्ट्रुमेंट पासून गरजेची आयज काल ब्लो इन्स्ट्रुमेंटाक खूब हें आसा इम्पोर्टन्स आसा सो तियात्रांनी चड करून ब्लो इन्स्ट्रुमेंट जायी आय वूड प्रिफर आमची आयज कालची भुरगीं ब्लो इन्स्ट्रुमेंट शिकल्यार बरें जातलें ओके नेटो बाब आमची ऑडियन्स रावला आसतलो थंय जायते कांत म्हणल्यार जायती कातरां म्हटल्यार जाल्यार आमचो ऑडियन्सूय रावला कितें म्हणूंक सोदता पळय तो तूं आयकून कांय कांत म्हणलें कांत्र म्हणलें पूण तुगे डायरेक्टराक गेले ते दिसान रोजपंसाक गेले ते दिसान हांवें उणी केली म्हळ्यार कारण कितें रोजपंस आसतना म्हाका हांव एक डायरेक्टरान नाचलो आनी तेणें म्हाका सोमतो सोलो दिलो सोलो दिलो हांवें म्हणलो आतां कितें करूं तो म्हणटा तुका जातलो गेलो स्टेजीर चडलो सोलो म्हणपाक उतराय न्हय आनी पेन्जीम हॉला सो तेन्ना सावन हांवें सोलो म्हणपाचें बंद केलें आनी आतां पासून हांव कांतार म्हणटा पूण तें मामालें म्हणल्यार तें हेजेर युट्यूबाचेर बीन आहा आनी तें कांतार हांवें म्हणलां ओके 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 तें कांतार सोटयेचे राती कितें निर्मिल्लें काय रोचनारा देवान आंकवार आसतना काय बरो वाचलो येदो मोठो जिवान
काजार जाय नाक म्हूण म्हाका सांगलोले काजार म्हज्या बावान फोर्सान म्हाका काजार करून वाट लायली म्हज्या मायच्या गोवान. Alright, हे तुझ्या मामान बरयलेलें. हय ओके फुडें नेटो बाब लोकांक हांसोवप व्हेरी डिफिकल्ट हय आनी तुवें आतां सांगलां की डिसेंट रोल करूंक व्हेरी इजी हय, पूण हांसोवप व्हेरी डिफिकल्ट. जाल्यार जेन्ना तूं एक कॉमेडी कोत्ता आनी सर्टन प्लॉट्स तुमी हाडटा जावं तेन्ना तुमी एक एक पाटी तुमचे ओक्तारूच हय स्टेजीचेरूच जाता जाता. आनी एक एक पाटी लोक आसना जाल्यार तुमकां कितलो इफेक्ट जाता? आवय लोक आसना न्हू आमगे रडपा इफेक्ट जाता. जायत फावटी कितें जाता फर्स्ट सेकंड शो जालो न्हू लोक आसना म्हूण कळ्ळें कितें तरी चेंज करपाचें. एक दीस म्हाका उगडा आसा हांव आनी रिचर्ड कॉमेडियन रिचर्ड आमगेले नुवें शो जालो फर्स्ट शो रिलीज रोजफनचा लोक हांसोना ओके तेसो म्हणटा लोटून तियात्र केलो काबार जालो सगळे एक्टर गेले घरा ओके आनी हांव आनी रिचर्ड थिंगाचाय नुवें आहाय ओके कितको कॉमेडी हें करया मातशें पॉयंट घेयले आनी म्हणपाक लागलो आतां आमी या दुसरे दिसा मेळया आनीक दुसरे दिसा मेळ्ळे आनी आमी ती कॉमेडी चेंज केली म्हणजे आनी पॉयंट्स गायले आनी ती कॉमेडी केली मागीर लोक हांसपाक लागलो. ओके सो भरपूर दूख जाता शी जेन्ना रडो येता. करेक्ट ऑलरायट ओके नेटो बाब जायती आमी भासाभास केली सो आतां आमी म्हाका दिसता आमचो रॅपीड फायर रावंड पेंडींग आसा ओय सो करया तो केल्यार चड बरें जातलें कितें म्हणटा तूं? करया ओके ऑलरायट रेडी रेडी पूण Okay. चड हार्ड डिफिकल्ट डिफिकल्ट ना इजी आसा इजी मुकोयचा डिफिकल्ट दाखोयचा. ओके ऑलरायट रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बाब कॉमेडियन नेटो रेडी रेडी ओके कोंकणी भाशेंतल्यान तुजें आवडीचें उतर खंयचें? केसा तूं केसात हय. ओके कसलो तेंप काळ तुका चड आवडटा? म्हाका शियांचो. कित्याक लागून? शियां कितें जाता गोरमे सांग गोरमे जायना सोसूंक शियां कितें जाता सुशेगाद आव्हांतात. तियात्रा वयताना मेकअप तो सारको उत्ता. एक्चुली सांगपा म्हळ्यार तियात्र हांव मेकअप ना म्हाका टिचरी हूड आसा रोजपंचा बायलेलो इशी येता म्हजे कडेन बाबा तुवें मेकअप केलो ना ओके तोंड धुयता आनी हांव वयता. ओके तुजो गोट इश्ट? रिस्टन ल्हान आसतना तुका कसली भिरांत चड दिसताली? हांव काळका चड भितालो. ओके खंयच्या वस्तूचेर तुका पयशे मोडूंक आजून पासून दूख लागता? म्हाका बिश्टे गरजे भायर म्हणजे फास्ट फूड ते बीन हाडपा आयज पासून म्हाका दूख लागता. ओके पयलींच डेटीक तूं खंय गेलोलो? पयली डेटी पेरिनाक. ओके तुका कितलीं भुरगीं आसा? 2 जाण. ओके तियात्रांनी आसात? एकलो चेडो स्टेजीचेर आहा दुसरो स्टेजीर येयला पूण फकत आमगेले कॉम्पिटिशन शोकूय अरे. पूण तो आतां मुखार तारी आहा ओके ट्रम्पेट वाजयता. ओके गूड गोंय सोडून तूं परदेसांत गेला हय कशें दिसता? परदेसांक पयली फावट बरो दिसता मागीर एक फावटी तूं गांव घार पावलो गोंय पावलो आमगे गोंया बरें. करेक्ट तुका चड राग येवपा फाटल्यान कारण कितें? मोठ्यान म्युजीक गायले म्हाका राग येता. ओके तुज्या मोगाच्यानी उपरांत तुजो कसो उगडास केलोलो तुका जाय? मोगाच्यानी म्हाका केन्ना फोन वो मेसेज बी केल्या पुरो. ओके कितल्या पिरायेचेर तुका रिटायर जावंक जाय? हांव रिटायर म्हणल्यार हांव रिटायर्ड जावपा ना हांव जेन्ना म्हाका जात तितले पर्यंत हांव करीत रावतलो. ओके रायट जिवितान कसले लिसां शिकोंक तुका चड वेळ लागलो? हांव लिसां म्हळ्यार इस्कुलाचे. ओके एक असो कोण मनीस आसा ओ हू वॉज अ स्ट्रेंजर तो आयज पासून तुका ताजें चिंतल्यार उगडास येता तो तुजो कोण न्हू जस्ट अ स्ट्रेंजर पूण आजून पासून त्या मनशाचें तूं चिंता? आमगेलो सर्गेस्त फाटी मेल तो आमगेलो वेरोनिको. रायट कुजनांत रांदतना तूं तुजे गोरकांनीक कितलो आदार करता? कांय ना याचे बॉल दाखयता. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आसतलो आनीक एक. ओके आपल्या स्वताक चाव करूंक तूं जाणा? ओय चाव कोत्ता ना कितें कोत्ता चाव कोत्ता हे म्युजीक क्लास घेता नाजाल्यार कॉयरा वयता
मिसा वयता च्या हांव कोत्ता राईट वेल आन्सर्ड नेटो आता पळोवया तुजी गोरकान कितें सांगता ती बरें डिफिकल्ट ओके ऑलराइट रॅपिड फायर राउंड विथ आमचे बनाबाई तयार आसा Yes. ओके तू मोटरसायकल चलयता हय तुज्या आवडीचें जेवण कसलें म्हज्या अजून एनीथींग कितें ओके तुजो आवडतो टीव्ही शो टीव्ही शोज खाली चेंज जाले पयलीं सिरियल चोयताले हालीं चेंज जाले ऑलराइट तुज्या गोरकारान कुजनात अशें डिस्गस्टिंग अशें आयज मेरेन कितें केलां डिस्कस्टिंग कांय ना केला ते बरें केला ओके व्हेरी नायस टेस्टी टेस्टी म्हणल्यार तूं आनी कितें म्हणपाक सोदता काय ओन्ली टेस्टी टेस्टी ओके ऑलराइट तुका लोक वा तुजो गोरकार मोगान कितें म्हणून उलोव कोत्ता बनी ओके निमाणो युट्यूबाचेर फनीएस्ट व्हिडिओ तुवें खंयचो पळयलो युट्यूबर मागे गोवा गेले कॉमेडी ऑलराइट तुजो हिरो कोण माय हिरो इज माय हजबंड ऑलराइट तुका कसली काणी परत परत सांगूंक चड आवडटा मोगाची ओके तुमच्या पावसाच्या दिसांनी तुका कितें करूंक चड आवडटा कॉफी कॉफी तुमगेर पालतू जनावर आसा Dog, cat. डॉग कॅट येस आसा ओके सुणी ताचें नांव दोग जाण आसा एक गांवठी आहा आनी एक डेन्शन डॉग इज ते ओके एकल्याचें नांव रिकी एकल्याचें नांव स्नुपी ओके कपड्याचें शॉपिंग करूंक तुका कितलें आवडटा व्हेरी लेस राइट हस्बैंड इज हैप्पी ओके टेल मी समथिंग लर्न बाय वॉचिंग वा लर्न बाय डुईंग लर्न बाय डुईंग ओके 3 बरे गुण तुज्या गोरकाराचे आतां सांग विस्वाशी 1 मोगाळ 2 आनी समजी गायचं राइट ओके कंप्लीट द फॉलोइंग म्हाका राग आयलो म्हणजे तुका म्हाका राग आयलो जाल्यार हांव डॅश हांव राग खंय काडटा समटायम्स तो टार्गेट आसता ओके ऑलराइट कितलो वेळ पासून तुम्ही एकामेका थंय उलोयनासतना वेळ सारूंक जाता नॉट मोस्टली देन 15 सेकंड्स ओके चूक केल्यार पयली सॉरी कोण म्हणटा हांव राइट वेल डन वेल प्लेड ओके निमणो राउंड आसा आमचो तो रीड माय लिप्स ओके लास्ट एंड फायनल राउंड रेडी ऑलराइट नेटो बाब बनाबाई तयार आसा रीड माय लिप्स घेवपाक हय रेडी ओके ताच्याहून पयलीं म्हजो एक प्रश्न उरला तुका विचारपाचो आमची गेम स्टार्ट करच्या पयलीं आमच्या ऑडियन्साक गमोंक जाय आनी तशेंच म्हाकाय गमोंक जाय तुमची बॅट कशी जाली आमची बॅट तियात्रान जाली ते सेबिदे सारतरा तेगे तियात्रान नाचताले एक दीस तेंगे कॉमेडियन पावना जाले म्हाका आनी मामा सबस्टिट्यूट रोला वयलो आनी तेन्ना ते म्हाका मेळ्ळे सो वळख जाली तूं कितलो करता हांव कितलो करता सो आपूण पळयलें वाजयता किबोर्ड वाजयता तेगे चिचोणी ते हें आसलेले मिस्त्री आनी हांव तेन्ना मुगे क्वायरां वायलीन वाजयतालो सो तेन्ना हांवें म्हणलें हें मातशें पडटा कीबोर्ड आनी वायलीन मॅच जाता सो म्हणल्यार रिदम बरें वयतलें लायफाचें सो तेन्ना ते म्हाका मेळ्ळें सुरवात जाली तुका दिसना तेका आतां तियात्रांनी तुवें व्हरपाक जाय बरो एक्चुली हांवें तेका तियात्रां यो म्हणलेलें पूण ते म्हणटा आपल्याक इगोर्ज चड आपूण सकाळचे फूड ते मिसा वयतात डेली सो तेका वयचें पडटा सो आमी रातीको तियात्र करून 2-3 घालपा वता तूं जाणा सो ते मागीर सकाळचें मिस जायना हांवें म्हणलें तूं इगोर्ज कर आमगे पातका पासो तूं मार पातका आमी कोत्ताय राइट ओके ऑलराइट पॉइंट इज क्लियर तुवें आतां हेडफोन्स घायल्या जाता ऑलराइट रेडी ऑलराइट रीड माय लिप्स विथ आमचो कॉमेडियन नेटो आनी बनाबाई रेडी चीट सारकें एक्शन कर आनी सांग ओके 30 seconds तुला आसतले एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ दात घासना दात दात घासना व्हेरी क्लोज क्लोज व्हेरी गुड
व्हडल्यान उलोवप ना. Lip sync. Okay. Sorry. सांग. दान दाखोवन हांसो नाका. हा लागीं आलो. Okay. Second one. Okay. Ready? सारखी ऍक्शन करते. आं बरें. Ready? And your time starts now. पत्ते सांगू. मिसा वसना कुमारी हा Lip sync or lip sync? तुका बॉक्सोणे ना. तू close आलो. सांग. चुकीक बोगसोणें ना. हा? चुकीक बोगसोणें ना. चुकीक एक उत्तर उत्तर तुझे. चूक. Alright, last one. Okay? Ready? And your time starts now. वाट शेणलो. वाट इसरलो. Correct. Alright, okay. Well done, नेटू बाब. आता इंटरचेंज करूया. तुझी बाल Okay, कितली yes. बरी खेळता ती पळोवया. Okay, ready? Okay. Cheat card. 30 seconds ना तुकडे. 60 seconds Okay. ना. Okay? And your time starts now. विश्वासघात केलो. पोईल साला ते सारखे हा गो. Lip sync करूया. विश्वासघात नाका. विश्वासघातकी. Correct. Alright, second one. तू एशकोन सांगपा जाय. Okay, second one. And your time starts now. मोठे दोडे करी नाका. दादागिरी करी नाका. घात करी नाका. राग दोरी नाका. रागार दोडे नाका. रागाक दोडे ना. Correct. Okay, well done. Huh? Third one. And your time starts now. बी तोशें बात. Correct. Well done. All right, it's time to say goodbye. Adios. नेटो बाप आणि बनाबाई तुमकां दोगांयकूय कार्ड सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुका चड आनी चड देव बरें करूं कित्याक तुवें तुजी घोरकान्नीक जिखयली म्हण. ही एक ल्हानशी बेट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान Thank you. बनाबाई तुका आनी नेटो बाप ही तुका. तुमकां दोगांयकूय कार्ड सांगता आनी देव बरें करूं. तुमकांय देव बर करूं आनी तुमगे एंटायर टीम हा ते टिमीकूय सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचे कॅन्डीड विथ कॅन्डिडा.